नमस्कार, म्हजे नाव उत्कर्षा सुभाष लोटलीकर. तुमच्या मुखार एक कविता सादर करता. कविता बरोवपी श्री अशोक रघुवीर चोडणकर. कवितेचे नाव आसा त्यागा फळा. नव्या वर्साक येवकार दीत, नव्या वर्साक येवकार दीत, राखुया आमी सगळ्यांचे हित. आमी हासूया दुसऱ्यांकूय हासू दी. आमी हासूया दुसऱ्यांकूय हासू दी. माये मोगाच्या वातावरणात खूप नांदू दी. जन्माक आयिल्ले आमी रडत रडत, जन्माक आयिल्ले आमी रडत रडत, कशे तरी जिवीत सारले वाडत वाडत. चितलेले करपाचे तशेंच उरले, चितलेले करपाचे तशेंच उरले. ह्या नव्या वर्साच्या उजवाडान कितें तरी करून दाखोवचे थारले. सुखदुःखाच्या पावसान भिजून, सुखदुःखाच्या पावसान भिजून उगोवया रोप मोगाचे. आधाराचे सारे घालून वाडोवया झाड त्यागाचे. शिपलेली एकोटाची भावना, शिपलेली एकोटाची भावना रिगतली खोल रक्ताच्या मापान. नव्या वर्साची त्यागा फळां मेळटली आमकां सुख शांती रुपान. देव बरें करूं.